विधानसभा 2022च्या वेंचणुकेक लजेक घालपी काँग्रेसच्या हारीचे खापर युतीत आशिल्ले काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकामेकाचेर आतां फोडपाक लागल्यात। गोवा फॉरवर्डाक लागून काँग्रेसीक हार खावची पडली असो आरोप काँग्रेसीन केल्लो। ताका प्रत्युत्तर दितना गोवा फॉरवर्डान आरोप केला की काँग्रेसीन युती धर्म पाळूंक ना। गोवा फॉरवर्डा बरोबर युती करप हें काँग्रेसीक म्हारग पडलें। ह्या युतीक लागून काँग्रेसीची 11 सिटां येयलीं असो आरोप कांय तेंप आदीं उत्तर गोवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष विजय भिकेन केल्लो। ताका प्रत्युत्तर दिवपाक गोवा फॉरवर्डाचो माद्रेचो उमेदवार दीपक नाईक आनी मयेचो उमेदवार संतोषकुमार सावंतान पत्रकार परिशद आपयल्ली। जेन्ना गोवा फॉरवर्ड युतीत आसा तेन्ना भिकेन गोवा फॉरवर्डाकय बरोबर घेवन फुडें वचपाक जाय आशिल्लें, पूण तें करपाक तो अपेशी थारलो। दीपकान आरोप केला। ज्या पद्धतीन काँग्रेसचो नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट विजय भिकेन जी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर टिका केली त्याचो खुलासो म्हणून हांव हांगासर करता। तेणें उलयतना म्हटलें की गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अलायन्साक लागून त्यांच्या मताची घट जाली आणि तेका लागून त्यांचे सीट्स कमी जाले अशें तेचें म्हणणें आसा। पण हांव सांगपाक सोदतां की गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हेणें 2 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केल्लें की टीम गोवा म्हणून आमी एकत्र येवपाक जाय। विजय भिके सारकेले जे तेंचे लिडर्स आसात तेंच्यांनी नॉमिनेशन फायलिंग करतना सुद्धा थंयसरले स्थानिक कार्यकर्ते आसात काँग्रेसच्या किंवा थंयसरले लिडरशीप आसात तांकां आडावन धरले की आजून गोंयांत युती जावंक ना आनी हो संभ्रम सबंद गोंयभर गेलो आनी हेच मुळान कारण जालें लोकांक संभ्रमीत जावपाक। जेन्ना युती करतात आनी युतीचो धर्म कितें आसा हो खरो म्हणजे यांच्या सारक्या मनशान काणकोणच्या मतदारसंघासून शिकपाक जाय। काणकोण मतदारसंघान आमचो प्रपोज्ड उमेदवार आसलो प्रशांत नाईक जो ह्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो फाउंडरान आसा, जेणे पूर्ण मतदारसंघ डोर टू डोर करून कंप्लीट केल्ले आणि अलायन्साक जेन्ना ती सीट काँग्रेसीक वयता तेन्ना दुसऱ्या दिसा पासून तो काँग्रेसीच्या उमेदवारा बरोबर थंय पावला म्हणजे डोर टू डोर आसात किंवा तेजे स्वताचे ऑफिस आसात, ऑफिस प्रिमायसीस आसात, हे थंयसरल्या युतीक गेल्ल्या काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा बरोबर ताणें काम केलां। खरें म्हणजे युतीचो धर्म हो थंयच्यान शिकपाक जाय। हेचे जर उलट पळोवपाक गेले जाल्यार इतर जे 2 मतदारसंघ हेवटेन उत्तरेक जे आसले पळय ह्या मतदारसंघान जे कितें जालां ते रिजल्टान दिसून येता। ही टीम घेवन जावपाक कारण जावंक ना हें कारण कितें सोदून काडीत जाल्यार ओपोनंट जे आसा ते डिवायड जाले। हांव ह्या माध्यमांच्यान मय मतदारसंघाच्या सगळ्या वोटर्सांक, सगळ्या जनतेक हांव धन्यवाद दिता। हांव त्यांचो आभारी आसा की त्यांनी म्हाका जवळ जवळ 4700 ते 800 वोटिंगान म्हाका थंयसर पर्यंत म्हाजी लिमीट दवरले म्हणून। जर हे वोट जर शेअर डिवायड जावंक नासले जर आयज जर मय मतदारसंघान जर आमी पळयत जाल्यार ओपोनंटाक 17 ते 17,500 वोटिंग पडलेले आसा आणि विनिंग जो कॅन्डिडेट बीजेपीचो जो आसा पळय तो 7,500 वोट घेवन जिखलेलो आसा। हीच जर टीम गोवा म्हणून जाल्ली पयलीच 2 वर्सां 1.5 वर्सां पयलीं जाल्ली जाल्यार हो टायम आयज येवचो नासलो आणि बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म जावपाक पावचे नासले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।